नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्टाच्या आयच्या या नव्या भागाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। दर ग्राउंड रिपोर्टान आमी तुमच्या मुखार इंडस्ट्रियल एस्टेटीन वचोन थंयचे जे प्रॉब्लम्स आसात ते तुमच्या मुखार दवरतात। आयज आमी आसा होंडा IDC हांगासर आनी हांगासरल्या काही इंडस्ट्रीज आमी आयज भोंवतले आनी जाणा जावन घेतले की तांकां कसले प्रॉब्लम्स फेस करपाचे पडटा ते। सर, आपकी जो इंडस्ट्री है होंडा IDC में आपको कितने साल हो गए? वो यहाँ 2 साल हुआ चालू हुआ है उसको अपना इंडस्ट्री। आपके कौन से प्रोडक्ट्स हैं? मेरे प्रोडक्ट एक रिसाइकल प्रोडक्ट है जो हम लोग बॉक्सेस कोरोगेशन बॉक्स जो रहते हैं वो जो उसको आप इधर आता है अपने पास वो रिसाइकल करते हैं और रिसाइकल होने के बाद वो पेपर जो है वो वापस कोरोगेशन बॉक्सेस जो बनाते हैं उसके पास जाता है। जब पावर आउटेज होते हैं या पावर इंटरप्शंस होते हैं तब आपको कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं? उसमें मेन तो मेरा मशीन जो है ना वो कंटिन्यू प्रोसेस वाला मशीन है, तो उसमें जब पावर जाता है तो मेरा जो पूरा ब्रेक होता है उसकी वजह से प्रोडक्शन लॉस होता है, स्टीम वेंट होता है और जो एक वापस जब रीस्टार्ट करते हैं उसके लिए 1 घंटा मुझे लगता है। तो 1 घंटे में मुझे जो प्रोडक्शन लॉस होता है वो कम से कम 2 से 3 टन मेरा पर 10 मिनट बोला तो 15 टन जैसा मेरा लॉस होता है। अप्रोक्सीमेट आपका पावर कंजम्पशन कितना है? मेरा पावर कंजम्पशन है मतलब 1 डे का 70,000 अपना यूनिट मेरा पावर कंजम्पशन है रोज का और 5 मेगावाट मेरा लोड है टोटल। बिसाइड्स पावर और कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं? मेन तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो रोड वगैरह वो सही नहीं है और यहाँ क्या है, यहाँ का थोड़ा छोटा रोड है तो बड़े बड़े जो अपना टेलर वगैरह आते हैं वो जो कंटेनर आते हैं वो टाइम पे नहीं आते कोई, उसकी वजह से क्या होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन रेट भी बढ़ जाता है। ये सब प्रॉब्लम है, रोड का मेन प्रॉब्लम है गोवा में। पावर शटडाउन होते हैं, जो पावर शटडाउन जो हम देखते हैं वो है प्लैंड और अनप्लैंड। जब प्लैंड होते हैं तब आपको इन्फॉर्म किया जाता है एडवांस में? हाँ, वो कभी कभी जो वो प्लानिंग से करते हैं तो वो इन्फॉर्म होता है, बाकी अनप्लान जो रहते हैं तभी तो इन्फॉर्म होता नहीं है और इमीडिएट जाता है। हाँ, तो बाकी स्टाफ की वजह से पूरा अपना कोऑपरेटिव है, स्टाफ अपने को हेल्प भी करते हैं, स्टाफ की वजह से कोई प्रॉब्लम। मेन इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होने की वजह से ही ये जो फ्लक्चुएशन आता है और बारिश में तो ज़्यादा ही आता है। बारिश के अभी बीच के ये टाइम पे थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन वो मेन जब भी फ्लक्चुएशन है तभी प्रॉब्लम होता है। और इसमें ये अपने पूरा स्टाफ ये है या ऊपर स्टीफन सर है जो भी है वो पूरा अपने को सपोर्ट करते हैं, वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं, जब भी हम लोग गए तो अपने को हेल्प भी करते हैं। लेकिन मेन तो क्या है वो फ्लक्चुएशन है, उसको वो प्लान के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेट हो जाता है। अनप्लान जो होता है ना तभी दिक्कत होती है, उसमें उसका भी हाथ बंधे हुए हैं। अब आपके प्रोडक्ट्स है वो कहाँ पर एक्सपोर्ट करो? तो ज़्यादा करके देखो इधर गोवा में भी अपना प्रोडक्ट, इधर भी कोरोगेशन प्लांट बहुत है, वहाँ भी होता है, सेल होता है। इसके बाद अब अदर स्टेट में जैसा कि आंध्र में हैदराबाद है, बेंगलोर है, पुणे है, बॉम्बे है, गुजरात है। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी होता है, यहाँ से दुबई जाते हैं, दुबई बाद में और कंट्री श्रीलंका में भी जाते थे और उसके अलावा बांग्लादेश बहुत सारे कंट्रीज में उसमें भी यहाँ से जाते हैं। रिसाइकल मीन्स अपना जो कोरोगेशन बॉक्स है वो अपने यहाँ आता है, हम लोग यहाँ उसमें से पल्प बनाते हैं। पल्प बनाने के बाद हम लोग उसको वापस ड्रायर के ऊपर पेपर फॉर्म में लेके आते हैं। पेपर फॉर्म में आने के बाद वो जो रोल बनते हैं वो जो है वो कोरोगेशन बॉक्स वाले के पास जाते हैं, तो कोरोगेशन बॉक्स वाले उसमें से कोरोगेशन बॉक्स बनाते हैं और वो फिनिश गुड्स जो सब करते हैं उसको पैकिंग के लिए वो काम आता है। और वो पैकिंग होने के बाद वो कंज्यूमर के पास जाता है, कंज्यूमर के पास से वापस ये 2-4 महीने के 5 महीने के बाद वापस हमारे पास आ जाता है। और ये जो रिसाइकल प्रोडक्ट बनाने के जो पेपर रिसाइकल होता है, ये रिसाइकलिंग की वजह से 1 टन पेपर बनाने में 13 से 14 ट्रीज सेव होते हैं, वो बहुत बड़ी बेनिफिट है।
सर आपके जो होंडा आईडीसी में आपकी एक इंडस्ट्री है, सो आपके कौन से प्रोडक्ट्स हैं आईडीसी में? मेरा जो प्रोडक्ट है वो इंजेक्शन मोल्डिंग और ब्लो मोल्डिंग में है। पीईटी बोटल्स, हाँ, प्लास्टिक की जो बोटल्स बनती है लिक्कर की, फार्मास्यूटिकल की, वो है हमारा प्रोडक्ट। जब पावर जाती है तब आपको कौन से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? जो भी प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन जब पावर ट्रिप होती है ना तो हमारा प्रोसेस रुक जाता है और हमारे को वेस्टेज का सामना करना पड़ता है। जो वेस्टेज निकलती है वो हमारे लिए बेकार हो जाती है। अप्रॉक्सीमेट कितना वेस्टेज होता है सर एक बार अगर एक बार लाइट जाने पे जो हमारा साइकिल चल रहा है वो ब्रेक हो जाता है। हाँ, मतलब मेन जो है उसमें लेबर भी लगती है और सब कुछ लगता है। अब और कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं? एक तो जो ट्रिपिंग वाला आपने पूछा वो है, और एक जो दूसरा गवर्नमेंट बीच बीच में वो लगा देती है ना पब्लिक लाइट ड्यूटी, वो चेंज होता रहता है जिससे कई बार काफ़ी इफेक्ट हो जाता है। सर आपका पावर कंजम्पशन आपके इंडस्ट्री का कितना है? मेरा 1.5 लाख यूनिट एवरेज में है पर मंथ आपका। हाँ। बिसाइड्स पावर की जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं तब जब उसका नुकसान कितना होता है? वो एक बार की साइकिल पूरी रुक जाती है। उसमें क्या है, कई बार प्रोडक्ट फंस भी जाता है। वो फिर से रीयूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, प्लास्टिक हमेशा रीयूज़ हो जाती है, लेकिन एक बार जो मोल्ड फंस गया उसको खोलने में समय लगता है। हाँ। और बाकी जो सब है वेस्टेज निकलता है, प्रॉब्लम तो होती है। कहाँ पर आप सप्लाई करते हैं? मैं गोवा में सप्लाई करता हूँ और नियर बाई गोवा भी सप्लाई करता हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आया 2017 में होंडा इंडस्ट्री स्टेट में, पावर की जो पोजीशन थी अभी पहले से काफ़ी बेटर है। हाँ, अभी अंडरग्राउंड केबलिंग हो रहा है, सो उसकी उसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। और उससे हमारे को, क्योंकि हमारा क्या है, मिनिमम चार्जेस भी पड़ता है। पहले 2-2, 3-3 दिन पावर नहीं रहती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कंटिन्यू पावर है, लेकिन थोड़ा ट्रिपिंग का इशू है। सर आप कितने सालों से इंडस्ट्री आपकी यहाँ पर है? यहाँ पे अभी होंडा में 5 इयर्स से है। एक्चुअली 98 से अपना प्लांट है मड़के में, जो फर्स्ट प्लांट यूनिट है जो 98 से है। और अभी यहाँ पे होंडा में हमने 5 इयर्स हुए हैं। फर्नीचर डिवीज़न जो सेटअप किया है वो। कौन से प्रोडक्ट्स हैं? हमारे लाइक चेयर्स एंड टेबल प्लास्टिक्स की है। और जब लाइट जाती है तब आपका कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल लाइट गई तो मेन मतलब मशीनरी है तो वो स्टॉप हो जाती है। वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती है फुल्ली, तो वो लाइक स्टॉप हो जाती है। देन फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स के लिए भी लाइट गई तो हमको लाइक मशीनरी स्टॉप होती है, तो उनको वापस स्टार्ट करने को 15 मिनट्स तो स्टैंड बाय टाइम रहता है। सो 15 मिनट्स के बाद फिर से हीटिंग आने का, देन वापस प्रोडक्ट फुल्ली डिज़ाइन होके होने को, तो उसमें एक 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। और मटेरियल वेस्टेज होता है वो भी अलग से ऐसा। अप्रॉक्सीमेट कितना वेस्टेज होता है? अगर अप्रॉक्सीमेटली आप देखने गए तो फॉर एग्जांपल चेयर भी अगर प्रोडक्शन चालू है तो एक 15 से 20 पीस तो ऐसे ही डैमेज हो जाते हैं पर मशीन ऐसे। प्लान शटडाउन्स यहाँ पर रहते हैं क्या? नहीं, प्लेन शटडाउन्स रेयरली रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली संडे को शटडाउन लिया था तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि शटडाउन लेने वाले हैं बोल के ऐसा। ओके, और कौन से प्रॉब्लम्स है आपको यहाँ पर? और लाइक ये रेनी सीजन में ज़्यादा होते हैं। पहले तो ज़्यादा ही होते थे, अभी फिर भी थोड़ा कम है कंपेरेटली। ड्रेनेज सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है, पानी वगैरह? नहीं, वो कुछ फ्लो सब कुछ अच्छा है। सब अच्छा रहता है। आमी सध्या आसा होंडा आयडीसी हांगासर आनी हांगासरले जे होंडा इंडस्ट्रियल एस्टेट असोसिएशनाचे जे सेक्रेटरी आसा सचिन पाटील हेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेया की हांगासरली जी तेंची इंडस्ट्री आसा तांकां कितें प्रॉब्लम्स फेस करपाचे पडटा ते। सर तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार। थँक्यू। आणि म्हाका सांगा की तुमकां तुमची आतां इंडस्ट्री आसा कितली वर्सां जाली इंडस्ट्री आसा? 18 इयर्स कंप्लीट जाले। त्याच्या 10 वर्सां पयलीं हांव गोवा ऑटो एसेसरीजान कामाक आसलो आनी स्वताचे चालू करून आतां 18 वर्सां जालीं कंप्लीट। आनी आमचें जें काम आहा तें एसी जेला खातीरूच आमी चडशें काम करता टोटल। आनी एसी जेलाचेरूच आमी डिपेंड आसता। एसी जेल ही आमची पेरंट कंपनी आहा आनी हांगा चडशे जे युनीट आहा होंडा इंडस्ट्रियल एस्टेटीन
ते चलता फक्त एसीजला खातीर चलता. तुमच्या इंडस्ट्रीन खंयचे प्रोडक्ट्स आसा? हांव एसीजलाचे बस बॉडी बिल्डिंगाचे सगळे लूज कंपोनंट्स करता आणि प्रत्येक मॉडेला प्रमाणे ते वेगळे वेगळे कंपोनंट्स असतात. जसे एसीजलाचे डिझायन ड्रॉइंग्स आमकां येता त्याच्या प्रमाणे आमी ते काम करता. आणि जेन्ना लायट वता तेन्ना तुमकां कितें प्रॉब्लम्स फेस करपाचे? एक्चुली लायटीचे पयलीं हांगा ह्या रुरल एरियान खूबच प्रॉब्लम्स आसले. आमची लायन वाळपयच्यान जी लायन येता तेका पावसान खूब फॉल्ट आसताले आनी आतां फाटल्या दिसांनी आमी जे रिप्रेझेंटेशन गव्हर्मेंटा कडेन केल्लें 3-4 वर्सां पयलींच्यान आनी गव्हर्मेंटान आतां अंडरग्रावंड केबल घालून आमकां दिला आनी हे चार्ज करून 2-3 म्हयने जावन गेले, 2-4 म्हयने जाले. तेन्नाच्यान आमकां लायटीचो व्हडलो असो इशू ना. आजुनूय तेंचे जे 33 kVचेर वगैरे काम चालू आसा तेज्या खातीर केन्नाय शटडावन्स घेतात पूण चडशे आमचे प्रॉब्लम्स लायटीचे सॉल्व जाल्ले आहा आनी आमी डिपार्टमेंटाकू थँक्यू म्हणटा सगळ्या इंजिनियर्सांकू तांकां की तेंच्यांनी ते फायनली आमच्या IDC पर्यंत केबल्स पावयले आनी थोडे कितें बारीक सारीक काम इल्लें उरलां ते कंप्लीट जाल्या उपरांत आमकां कांय प्रॉब्लम्स आसचे ना अशें दिसता. आनी तितूंतल्या तितून आमच्या पेक्षा चड प्रॉब्लम जे इंजेक्शन मोल्डिंग वाले कंपनीज आहा जावं आनी प्लास्टीक कंपनीज आहा तांकां चड इशू जाता. तेंचो प्रोडक्टूच पाड जाता. आमचे तरी मॅन आवर्स लॉस जाता जावं आमचें प्रोडक्शन लॉस जाता ना न्हू पूण तेंचे टोटल रॉ मटेरियलूय लॉस जाता. आनी सद्या तरी ओके आहा म्हणजे गव्हर्मेंटान सपोर्ट केला ते अंडरग्रावंड केबल करून आमकां. तुम्ही म्हटले की शटडाऊन्स असतात, जेन्ना शटडाऊन्स असतात त्या वेळाचेर तुमकां पयलीं इन्फॉर्म केलं वता काय सडन शटडाऊन? ना, आतां शटडावनाचे शेड्यूलूच आमकां धाडटात ते आनी केन्ना केन्ना आहा ते. केन्ना जर आमकां दिसलें जर आमचें चड क्रिटिकल आहा आनी प्रोडक्शन वाडलेलें चड आहा जाल्यार आमी डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्टूय करता. अप टू पर्यंत आमी मिटिंग्सूय एटेंड करून खंयच्या टायमार आमी दिवं शकता एका गव्हर्मेंटाक शटडावन घेवपाक. असो आमी बी तेंच्या वांगडा म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगान एक एकदां टायम दिता. एक एकदां ब्रेकडावन्स आसता तेन्ना नाइलाज आसता. बाकी सगळें ओके आहा तशें. आनी कितें प्रॉब्लम्स तुमकां हांगा इंडस्ट्री इम्प्रूव? सद्या इंडस्ट्रीज म्हणल्यार हे एक रिमोट एरिया जाता. सांजचे 6 उपरांत बसीस नासता म्हणून कोण रावंक सोदिना. जेची कोणाची बायक आहा जावं असो कोण आहा जाल्यारूच तो मनीस रावता, नाल्यार कोणाक सांजचे लेट रावंक मेळना. जे साखळे बिचोले त्या सायडीन आहा ते जे आमचे होंडा आनी तशें आमचे कडेन चडशे नेबरिंगूच विलेजींतले मनीस आहा. जशे होंडा सालेली ह्या गांवांतले बी कोण आहा ते आपूण चलत वयता, लागच्या लागीं आसता तांकां आमी ड्रॉप करता तशें कांय हें ना. पूण पयस आहा, बिचोले आहा, सांखळे आहा तांकां मातसो इशू जाता सांजचो बसीस नासल्या कारणान. वाळपयच्यान रिटर्न वचपाक बस नासता. 6:45 कितें लास्ट बस आहा पूण एक एकदां त्याची गॅरंटी नासता अशें आसा. तसोच आमचो फुडल्यान येदे व्हडले कॅन्टीन आहा गव्हर्मेंटाचे आमच्या IDCचे ते बी कशे तरी चालू जावचे. तुमचे आयकोन कोणी येवन टेंडर घालून ते पास करून घेवचे अशें म्हाका दिसता. आनी हे तुमच्या हितूनसून जागृती जावन ती आमकां कॅन्टिनाची फॅसिलिटी मेळची. आनी तुमचें पावर कन्जम्पशन कितलें आसा इंडस्ट्रीचें? आतां एग्जॅक्ट पावर कन्जम्पशन टोटल इंडस्ट्रियल एरियाचे खबर ना. आतां नवे 2-4 इंडस्ट्री जाला तेज्या खातीर थोडे आतां वाडलेले आहा पावर कन्जम्पशन. इंडस्ट्रीचें कितलें आसा? म्हाजे 60 HP आहा सँक्शन लोड. हय, आनी आमी तितल्या हितूनूच यूज जाता आमचे. आनी काम चड आसता तेन्ना आमची सेकंड शिफ्ट चालू आसता म्हणजे अप टू एक्सटेंडेड 9 जाय पर्यंत. नाजाल्यार आमी एक शिफ्टीनूच काम करता सद्या. जशें आमी हांगासर पळयलें की होंडा इंडस्ट्रियल एस्टेट्सले जे सेक्रेटरी आसा त्यांची जी इंडस्ट्री आसा ते म्हणटात की तेंचे मेजर प्रॉब्लम्स आसा पावराचे. बट ते म्हणटात की आतां सद्या अंडरग्रावंड केबलिंग बी हांगा केल्लेले आसा सो पावराचे थोडे फार इशू तेंचे सॉल्व जाल्या. बट तेंचे जे कामगार आसा हे ट्रॅवल तेंकां करपाक एक एकदां त्रास जाता बिकॉज बशीजाचो तेंकां प्रॉब्लम्स आसा. सो हे प्रॉब्लम बेगींतल्या बेगीन सॉल्व जावपाचे अशें आमी मागता. आमी सद्या आसा होंडा IDC हांगासर आनी हांगासरले जे होंडा IDCचे प्रेजिडेंट आसा ते आमच्या वांगडा आसा. सर तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. नमस्कार. म्हाका सांगा हांगासर कितल्यो इंडस्ट्री आसा आनी कसल्यो इंडस्ट्री आसा? हांगासर जवळ जवळ फेज 1 सगळ्यात पयलीं जी जाल्ली होंडा IDCची ती जवळ जवळ 25 इंडस्ट्रीज हांगासर आसा.
तितूर वेगळी वेगळी म्हणजे थोड्यो एन्सिलरीज आहा ज्यो एसीच्या हेजेर डिपेंड आहा. मागीर हांगासर प्लास्टीक इंडस्ट्रीज 2-3 आसात. मागीर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनीट आहा आनी मेडिकल युनीट आहा, सोफा किंवा अशे फर्निचर मॅन्युफॅक्चरींग करपी युनिट्स अशा आनी बारीक बारीक मशिनींग कंपोनंट्स करपी अशे सुद्दां युनिट्स थोडे आसा हांगासर. आणि नवीन इंडस्ट्रीज बी हांगा येवपाच्यो आसा. हांगासर नवीन प्लॉट्स डेव्हलप केला. फाटल्या फाट जेन्ना ओपन स्पेसीस रिडक्शन केले 15% to 7.5%, थोडे न्यू प्लॉट्सूय हांगासर डेव्हलप जाल्ले आसा. आनी एक प्लॉट जो हांगासर गाल कंपनी आसली तो प्लॉट जवळ जवळ 25,000 स्क्वेअर मिटरचा. थंय व्हडली एक इंडस्ट्री येवपाची आसा म्हणून आमी फाटले 7 वर्सां पयलीं आयकलेले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडची. पूण थंय अजून कांय येवंक ना. पूण गव्हर्मेंटची हालचाल कितें ना कितें आसतली थंय इंडस्ट्री हाडपाक. आनी अशी व्हडली इंडस्ट्री जर येत आमचे सारके बारीक इंडस्ट्रीज हांगासर सर्वायव जावं शकता. तुमचें पावर कन्जम्पशन हांगासर कितलें आसा? हांगासर पावर कन्जम्पशन प्रत्येकाक हांगासर सप्लाय रेगुलर मेळटा. म्हणजे अशें केन्नाच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचें अजून हें ना की तुमकां रिजेक्ट केलें किंवा तुमी पावर तुमकां मेळची ना अशें केन्ना सिच्युएशन जावंक ना. पावर जो कोण कितें डिमांड करता तांकां पावर मेळटा. फक्त व्हडले युनिट्स आहा तांकां ते सांगता की तुमी तुमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे तुमचो ट्रान्सफॉर्मर तुमी घालचो पडटलो. सपोज 100 kV 200 kV अशें किंवा 500 kVचे जर रिक्वायरमेंट आहा जाल्यार इंडस्ट्रीक ते सांगता की यू इन्स्टॉल तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी इन्स्टॉल करता. पावर सोर्स आमी तुमकां दिता हांगासर. हालींच्या काळान आमी पळयता की इंडस्ट्रियल इस्टेटीन उजो लागपाचो हो प्रकार खूब वाडला. सो त्या बद्दल तुमी कितें अवेरनेस प्रोग्राम बी कितें केल्लो आसा? आमी तशें अजून सद्या अवेरनेस प्रोग्राम करूंक ना. म्हणजे कितें आसता की जो पर्यंत इन्सिडेंट घडना तो पर्यंत मनीस जागो जायना अशें आसा. सो आमी आतां तुमी आमकां हें केल्या उपरांत आमी एक्चुली घेवपाक सोदता आनी आमी IDCक तुमच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता की पयलीं हांगासर एक वॉटर पायपलायन आसली. त्या वॉटर पायपलायनाक फायर एक्सटिंग्वीश करपा लागून पायपलायनान खुबशे पॉयंट्स दवरलेले. ते पॉयंट्स आतां आमकां खंयच हांगा दिसना. आनी हांगा 2-4 प्लास्टीक इंडस्ट्रीज आहा म्हणजे प्लास्टीक घेतात, रॉ प्लास्टीक घेता. रॉ प्लास्टीक घेवन ते मॅन्युफॅक्चर करता, तेजे ग्रॅन्युअल्स तयार करता. त्यो प्लास्टीक इंडस्ट्रीज हांगा येयल्ल्या कारणान आमची संभावना चड वाडलेली. प्लस हांगा 1-2-3 स्क्रॅप युनिट्यो आसा जे हांगासर उजो घालतात, स्क्रॅप जळयता. सो त्या खातीर स्क्रॅप तो खंय फ्लेअर जावं शकता. हांव IDCक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता आमी बी तेंच्या वांगडा मिटींग घेतले की जर मोठ्या प्रमाणात उजो लागत जाल्यार हांगासर स्वताचे आमचे हांगासर फायर टेंडर हाडचे पेक्षा हांगासर थोडे पॉयंट्स अशे आसपाक जाय थंयसून आमी ते उजोचेर काबू घेवं शकता. आनी कितें प्रॉब्लम्स आसा तुमकां होंडा इंडस्ट्री? तशें मेजर प्रॉब्लम काय ना. हांगा रस्ते बरे आसा. फक्त आमकां स्ट्रीट लायटींची एक प्रॉब्लेम आसा, मेजर प्रॉब्लेम आसा. स्ट्रीट लायट्स पेटना. हांवें सुद्दां फाटीं हाडून 2 स्ट्रीट लायट्स इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट दिला आनी म्हाज्या इंडस्ट्रीच्या फुडल्यान घालून घेतला. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान IDC किंवा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट आमकां खबर ना. दे शूड सी दॅट रातचो टोटल अंधार जाल्लो आसता हांगासर. दुसरी हांगासर समस्या आसा ती सेक्युरिटीची आसा. कित्याक हांगासर सेक्युरिटी ना आनी म्हणजे IDCची सेक्युरिटी ना. आनी हांगासर जेन्ना कोवीड पिरियड आसलो तेन्ना खुबश्यो चोरी हांगासर जाल्ल्यो ज्यो आमी रिपोर्ट करिना. बारीक बारीक चोरी जाल्ल्या कारणान रिपोर्ट करिना. थोडे मेजर सुद्दां चोरी जाल्ल्यो आसा हांगासर. तो एक आमचो प्रॉब्लेम आसा हांगासर. IDCन तेजेर दखल घेवपाचें आमकां दिसता. आमचें कॅन्टीन आसा हांगासर रहदारी चड नासल्या कारणान कॅन्टीन ऑपरेट करपाक फिजिबल जायना. त्या खातीर कॅन्टीन आमचें सद्या बंद आसा. ते पुर्वरत सुरू जावचे. कोणाकूय एक नॉमिनल रेंटाचेर जर दिलें तें सुरू जावंक शकता अशें आमकां दिसता. आनी बाकीचे IDCचे हांगासर मॅनेजमेंट तशें बरें आसा. आमकां केन्ना तेंचे आमी जर कितें तेंचे कडेन घेवन गेले समस्या जाल्यार तेजें तुरंत सोल्युशन आमकां मेळटा. एक आमकां जाय की सादारणशी एक बस जर IDCनसून सर्क्युलेट जातली की रातची वाळपय सायडीसून सांखळे वयतलो जाल्यार 6:45 पर्यंत लास्ट बस आसा. तेजे उपरांत बस ना. जर एक बस मिनी बस अशी सुद्दां रातची जर सर्क्युलेट जावं शकता IDC टू सांखळी बी जाल्यार मातशें बरें पडटा. की आमचे जे कामगार आसा ते सादारणशे सांखळे होंडा वाळपय ह्या सायडींतल्या वाळपय वचपाक ट्रान्सपोर्ट आसा. सांखळे वचपाक ट्रान्सपोर्ट मातशें आमी कमी पडटा. सर तुमकां जेन्ना लायट वता त्या वेळाचेर पावर बॅकअप तुमचो कितें आसता? म्हाजे कडेन म्हाका दिसता खुबशे 20-25 इंडस्ट्री आहा. हांवें एक जनरेटर घेतलेलो 85 kVAचो. पूण तो पयलीं जेन्ना घेतलो तेन्ना एक 100-150 वरां चल्लो तो. पूण फाटल्या 5-6 म्हयन्यांक म्हाका तो बेश्टो स्टार्ट मारचो पडटा. तो कंडिशनान दवरपाक पावर फेल्युअर अजिबात ना. गेली जाल्यार 1-2 मिनटांक वयता पावर हांगासर. परत रिज्यूम जाता.
सो आतां पावर प्रॉब्लम म्हणजे गोवोरमेंटान सामकें सॉल्व केल्लें आसा. वी आर व्हेरी हॅपी विथ द गोवोरमेंट बिकॉज दे हॅव सॉल्वड अवर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम. आतां तो म्हाका दिसता काल संडे तेंचे प्लॅन शटडावन घेतलेले 33 kVचे ते कंडक्टरूय चेंज करता की 40 वर्सां जालीं त्या कंडक्टरांक आनी तेंच्यांनी एक बरो उपक्रम घेतलेला. सो एवरी संडे ते शटडावन घेता आनी कंडक्टर्स चेंज करता. सो आमकां बरी क्वॉलिटीची पावर मेळपा लागून 33 kV कोण यूज करता तांकां आमी 11 kV यूज करता. पूण काल शटडावन आसल्या कारणान म्हाज्या ते 1-2-3 वरां चल्लो म्हजो जनरेटर, नाजाल्यार म्हजो जनरेटर अजिबात चलना. फक्त तो अपकीप दवरपा लागून म्हाका एक आठवड्यान म्हाका एक 10-15 मिनटां चलोवचो पडटा. वी आर व्हेरी थँकफूल टू द गव्हर्मेंट फॉर सॉल्विंग. म्हणजे पांडुरंग मडकयकाराच्या टायमाक आमी मिटींग घेतली तेन्नाच्यान ते कंटिन्यूअस फॉलो. मागीर निलेश काब्राल आयलेलो तेंच्यांनी फुडें ते पुश केले आनी आमकां फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं ब्युटिफूल म्हणजे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय मेळटा. वी आर व्हेरी व्हेरी थँकफूल टू द गव्हर्मेंट फॉर टेकिंग दीस इनिशिएटीव. तर हे असले आमच्या वांगडा होंडा IDCचे प्रेसिडेंट. तेंच्यांनी हांगासर एक बरो मुद्दो मांडलो तो म्हणजे सेक्युरिटीचो आणि स्ट्रीट लायट्स. जे ते म्हणटात की हांगासर सांजचे सुद्दां काम जातात, त्याच्या खातीर हांगासरली जी स्ट्रीट लायट आसा हे सद्या वर्किंग कंडिशनान ना, जेणे करून त्यो बेगींतल्या बेगीन सुरू जावच्यो आणि जे रातचे जे कामगार हांगासर काम करतात तेंच्या खातीर एक बऱ्या प्रकारचे रातचो प्रकाशीत जावचे. आणि त्याच प्रकारे तेंच्यांनी आनी एक मुद्दो मांडलो तो म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशराचो. ज्या प्रमाणे आमी पळयतात की हालींच्या काळान फायर लागपाचो प्रकार वाडला, तशेंच बऱ्याचशा इंडस्ट्रीनी अशें एक भंयचो आसता की इंडस्ट्री केन्नाय उजो लागू शकता, जे हजार्डस म्हण किंवा आनी खंयच्यो इंडस्ट्री आसतात त्या इंडस्ट्री. सो तेंचो जी मागणी आसा ती म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर बेगींतल्या बेगीन हांगासर सेटअप जावचो आणि जेणे करून जेन्ना अशे केन्ना प्रकार घडटा त्या वेळाचेर बेगींतल्या बेगीन तो उजो पालवचो. ही आसली आमची आयची खाशेली कार्यावळ. फुडल्या एपिसोडान परत एक फावट तुमकां मेळया. तो पर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.